नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज तुमकां परतून एकदा येवकार. हॅलो दोतोर कार्यावळीचो हो ह्या विभागांतलो किंवा ह्या सिरीजांतलो आयचो निमणो एपिसोड किंवा शेवटचो भाग अशें म्हणूं येता. आनी आयज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे ऑर्थोपेडिशन म्हणजे हाडांचे तज्ञ डॉक्टर अमेय वेलिंगकर. तुमचे प्रश्न आसतले ते तुमी विचारपाक तयार रावात आनी ही आसा आमच्या आयच्या दोतोराची वळख. डॉक्टर अमेय वेलिंगकर वयाच्या 27 वर्सां सावन स्वतंत्र जॉइंट रिप्लेसमेंट कन्सल्टंट म्हणून काम करतात. तांणी फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट नामनेच्या जॉन्सन अँड जॉन्सन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स आणि क्लिनिकल फेलोशिप इन मिनिमल इन्वेजिव्ह सर्जरी इन जॉइंट रिप्लेसमेंट अंडर नॅव्हिगेशन द नी अँड स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर ऑस्ट्रेलियाच्यान मेळयल्या. डॉक्टर वेलिंगकर सध्या मडगांव प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करतात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आता जर आमी तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयच्या मनशांची किंवा सर्वसाधारण पळोवपाक गेल्यार हे जे ऑर्थोपेडिशन जे आसा तेचे आतां सगळे नव्या तंत्रगिन्यानांतले तुमी आत्मसात केला. एक काळ आशिल्लो सगळ्यांची म्हणजे जी आमी गांवांतली बायल म्हणा किंवा खंयची किंवा दादलो मनीस एक गुडघे दुखताले सुचताले आनी तो जाणटेपणांत तेजे वेगवेगळे विकृतीत किंवा विकृत अशें तेजे जे चलप धलप किंवा हाल जाताले अशें म्हणूं येता. आयज तंत्रगिन्यान बदलला कितकेशेच म्हणजे जशें तुवें जॉयंट रिप्लेसमेंट ज्या फिल्डान तुमचें बरेंच नांव जाल्लें आसा ह्या विशयान जर आमी अशें पळयतले जाल्यार म्हाका सांगा हे जॉयंट रिप्लेसमेंटान मनशाच्या सर्वसामान्य मनशाच्या जिवनात कितें बदल आयला हें मातशें थोडक्यान पयलीं सांगात. थँक्यू. जॉयंट रिप्लेसमेंट हे एक्चुअली आतां आमी कशें धरता की हें आतां सामकें लेटस्ट इन फॅशन अशें नासून एक्चुअली टर्मिनल स्टेजीस म्हणजे एंड स्टेज आर्थरायटीस जाताले पयलीं तुमी गांवांत बी पळयला आसतल्यो बायल्यो सामक्यो अश्यो वांकड्यो बिकड्यो चलताल्यो तातूंतल्यान तुमचो पांय सरळ जाता, पांय दोडूंक जाता, सगळें काम करूंक जाता विदावट एनी रिस्ट्रिक्शन. आनी एक गोश्ट म्हाका तुमकां सांगूंक जाय कितें जाल्यार आमी म्हणटा कितें जॉयंट रिप्लेसमेंट लोकांक भंय दिसता कितें धोपराचो कुडकोच काडून नवो घालीत काय म्हणून दोतोर. तशें कांय नासून एक्चुअली आमी म्हणपाक जाय ताका जॉयंट रिसर्फेसींग. आतां कशें आसा आमचे नॉर्मल हाडांचेर वयर कार्टिलेज आसता. ही कार्टिलेज वय वाडटा तशी जोरून सोंपता. जसो आमच्या गाडयेचो टायर गाडी चलयली म्हणल्यार टायर सोंपूकूच जाय. हो जसो सोंपलो की आमी ताका वयर एक कवर घालता. जशें आमचो आतां दांत पोकरलो जाल्यार ताजेर आमी एक कवर घालता. आतां हो हांवें हांगा हाडाचो एक मॉडेल हाडला. आतां हातून जर तूं पळोवंक गेलें जाल्यार आतां ही जर आमची कार्टिलेज हांगा वयर आसा ती जर झल्ली आमी ताका कितें करता स्मूथ करता. ताजे वयर एक टिबियल प्लेट म्हणटा ती बसयता. तशीच आमचें हें आतां वयर फिमोरल हाड आसा तें जशें कार्टिलेज झल्ली की ताका मातशी एक शेप दिता आनी ताजे वयर आमी आनी एक वयर मेटलीक बसयता. दोगां मदीं एक परत आमी एक प्लास्टीक आसता ती बसयता आनी रेड्यूस केलें. सो शेवट तुमचें जर पळोवंक गेलें जाल्यार तुमचे लिगामेंट्सूय तश्यो आसा तश्योच उरल्यो. हाडांय तशीच उरली, मसलूय वयर तशेंच उरले, वाटी आसा ती तशीच उरली. फक्त जे झरता पार्ट तो आमी रिसर्फेस केला म्हणजे आतां हाडां मदीं घास येना आनी त्या खातीर पेशंटाक दूख येवपाना. आतां हे आमी नी रिप्लेसमेंट करता तेन्ना जे वांकडे पांय आसता ते आमकां सरळ करपाक मेळटा. सो शेवट मनीस नी रिप्लेसमेंट करतकच सगळीं कामां करूंक शकता. थोड्यांक दिसता कितें जमनीर बसूंक शकना म्हणून आमी चुकीचें समज. आमी कितें म्हणटा नी रिप्लेसमेंट करतकच जमनीर बसचें न्ही. कित्याक आतां जर तूं म्हाका विचारीत की इंडियेन नी रिप्लेसमेंटाचें प्रकरण इतलें कित्याक भायर कित्याक न्ही तर एशियन कंट्रीसान आमी एक म्हणजे जमनीर खूब बसता, इंडियन टॉयलेटीर खूब बसता आनी आमची सोंपणां चडप खूब आसता. ह्यो तिनूय गोश्टी करता तेन्ना आमच्या वाटयेर प्रेशर जवळ जवळ 4 ते 60% द बॉडी वेट वाडटा. आणि त्या खातीर ह्यो डिसीज ऑफ नी रिप्लेसमेंट इज कॉमन इन एशियन कंट्रीज. युरोपियन पॉप्युलेशन वचत जाल्यार मेनली इट इज हिप रिप्लेसमेंट एज कम्पेर्ड टू नी. बट हांगा आमकां नी रिप्लेसमेंट ह्या खातीर चड जाता. सो ह्यो एक्टिविटी केल्यार दोपराचेर मार बसता म्हणून आमी नी रिप्लेसमेंट करतकच पेशंटाक सांगता ते करूं नाका. तशें म्हजे कितलेशेच पेशंट आसा आनी हांव सदां पेशंटांक दाखयता की तुमकां चवथीक जर एक 4 दीस जमनीक बसूंक जाय नी रिप्लेसमेंट करून बसूंक जाता. कोणाच्या लग्नाक जर सकयल बसूंकूच जाय जाल्यार बसा, बसपाक कांय प्रॉब्लेम ना. फक्त बसल्यार ती जी आमी आतां प्लास्टीक जी घाल्या ती बेगीन झरतली. जे आमी म्हणटा एक धोपर रिप्लेसमेंट करतकच एक 15-20 वर्सां येवंक जाय ते 10 वर्सांनी झरतले. बरोबर. डॉक्टर आमकां कॉल आयला आसा तो घेवया आमी. हॅलो मातशें घरा टीव्हीचा आवाज कमी करात. हां विचारात. दोतोर हांव म्हाजें नांव कालिदास फडते हांव वास्कोसून उलयतां. फडते बाब विचारात. दोतोर म्हाजो लेफ्ट हिप जॉयंट झरिल्लो कळ्ळें न्ही आनी दोतोरान सांगलो म्हाका अनलेस एंड अंटील यू गेट अनबेरेबल पेन रिप्लेसमेंटाक वचनाका. ओके हांव दिल्ली हांगा बॉम्बे सुद्दां वचून आयलो हरीश बेंटे कडेन. ताणें सांगलेलें एक्चुअली म्हाका रिप्लेस कर म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. पूण हांगा गोंयच्या दोतोरांनी सांगलें म्हाका ओपिनियन दिलो की
रिप्लेसमेंट करनाका जो पर्यंत तुका अनबेरेबल पेन जायना. सो म्हाका दोतोराक विचारपा जाय, सद्या एक्सरसाइजीस करता, हांव सायकलिंग बी करता. सो ताका लागून तो जॉयंट अजून म्हाजो आय एम एबल टू वॉक. ओके, पूण म्हाका सायकलिंग करीत जाल्यार तो जॉयंट झरला तो आनीच झरतलो. तुमची वर्सां कितली? म्हाका 45 years. ओके, पळय कशें आसा, सायकलिंग करून किंवा स्विमींग करून जॉयंट्स चड झरना, कित्याक हे दोनूय जे व्यायाम आसा ते नॉन वेट बेरिंग, ताजेर तुजें वजन पडपाना. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुजें ऑक्युपेशन कितें? ओके, बोट हा, पॅसेंजर बोट, हांव ती बोट चलयता म्हणजे. ओके, कशें आसा, पयलींच्या काळान एक कन्सेप्ट आशिल्लो की 60 नंतर जॉयंट रिप्लेसमेंट करचो. कित्याक ह्यो ज्यो आमचे जॉयंट्स आसता त्यो एक जशें हांवें सांगलां 15 ते 20 वर्सां उरता. बट अगेन इट इज तुजें जर सोशल लायफ सफर जाता किंवा तुका जर तुजो जॉब चेंज करचो पडटा बिकॉज ऑफ द पेन, देन वी कॅन डू हिप रिप्लेसमेंट, एस्पेशली हिप. हांव सांगता तुका, कित्याक हिप रिप्लेसमेंट वी हॅव समथींग कॉल्ड सिरामीक ऑन सिरामीक. आतां जर तूं सिरामीक ऑन सिरामीक जॉयंट्स जर घालीत, दे लास्ट फॉर नथींग लेस देन 30 years. आनी ज्यो न्यूअर जॉयंट्स आयला ताका म्हणटा आमी डेल्टा मोशन. दिस इज अ लार्ज डायमिटर हिप वेरीन यू कॅन डू ऑल युअर एक्टिविटीज. जमनीर बसूं येता, जायतें करूं येता, खेळूं येता. इवन म्हजे कितलेशेच पेशंट आफ्टर डुईंग डेल्टा मोशन आर प्लेईंग रेग्युलर बॅडमिंटन एंड लॉंग टेनिस. डेल्टा मोशन. सो इफ यू आर गोईंग फॉर दॅट जॉयंट, तुका फुडली एटलिस्ट मिनिमम 30 वर्सां म्हणटा हांव. कितली वर्सां उरतलो तो म्हाका खबर ना, मे बी इट मे लास्ट टील युअर लायफ ऑल्सो. बट सिरामीक ऑन सिरामीक जॉयंट्स केल्ले जॉयंट्स अजून पर्यंत हांवें परत रिवायज केल्ले ना. सो दे रियली लास्ट दॅट लॉंग. आनी जी लॉंग टर्म स्टडी ऑफ सिरामीक ऑन सिरामीक जॉयंट्स आसा इज मोर दॅन 25 years. सो इफ इट इज हॅम्परिंग युअर डे टू डे लायफ, आतां डेल्टा सिरामीक आसा ताचो इट्स अ कॉस्ट इज एन इशू, बिकॉज ताका जवळ जवळ 1,80,000 पडटा जस्ट द इम्प्लांट. सो इट इज एक्सपेन्सीव. बट इफ कॉस्ट इज नॉट अ इशू आनी तुजें जर डे टू डे लायफ सफर जाता, विथ अ हिप रिप्लेसमेंट तुजे लेग लेंथ्स आसा त्यो दोनी इक्वल जातल्यो. तुज्यान सगळीं कामां करपाक जाता विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. दॅट 1-2 म्हजे पेशंट आसा, दे हॅव इवन क्लाइम्ड हिमालयास आफ्टर डुईंग अ हिप रिप्लेसमेंट. टू दॅट एक्सटेंट यू कॅन बी एक्टीव. डॉक्टर मस्ता, तुमच्या प्रश्नाचे जाप ऐकून फट्टे बाबांचे समाधान जालाच आसतलें. आय एम शुअर दॅट ही विल डेफिनेटली गो फॉर दिस सर्जिकल करेक्शन एज अँड वेन ही फील्स. आणि जशें तुमी तांकां सांगलां की ही मातशी कॉस्टली जरी आसता तेचे म्हणजे ड्युरेबिलिटी आणि रिटर्न्स आर गुड. आणि दुसरें म्हणजे इट इज नॉट एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टीव. कित्याक जर तूं सादी जॉयंट घालीत जाका एक 70-80,000 पडटा, ती तुका आनी 10 वर्सांनी वचून रिवायज करची पडटली. सो सर्जिकल कॉस्ट इज मच मोर दॅन द इम्प्लांट कॉस्ट. सो इट इज बेटर इफ यू कॅन इन्वेस्ट इन टू अ बिगर इम्प्लांट. कित्याक सर्जन्स कॉस्ट, हॉस्पिटल कॉस्ट. बरोबर. आणि दुसरें म्हणजे एज यू आर ग्रोईंग तुका बाकीचे फाल्यां तुका मागीर प्रेशराचे आसतले, डायबिटीज. सो रायट नाव यू आर फिट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. Exactly. You should go get once for all म्हणतात. डॉक्टर मला सांगा, एक प्रश्न आयलो सर. हॅलो हा, विचारात. हा दोतोर, हांव विकास उलयतां म्हापसाच्यान. माय एज इज 49 years. या विकास. 2 वर्सां पयलीं म्हाजो रायट नी जो आसलो पळय तो स्वेलिंग जाल्लो. आणि हांव चडशी मोटरसायकल चलयता, त्यामुळे स्वेलिंग जालो. हांव डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट काडलो, एक्सरे काडलो, तेन्ना थोडेशे फ्रिक्शन जावन कितें तरी वेर एंड टेर जाल्लें. तेन्नाच्यान हांव मेडिकेशनाचेर आसा. हांव रेग्युलर मेडिकल घेता, जेन कार्ड म्हणून एक टॅबलेट आसा. सो द प्रॉब्लम कितें आसा, म्हाका एक्सरसायज करपाचो आवड. हांवें स्विमींग करपाक स्टार्ट केलें म्हणटा स्विमींगचे जे वॉटर कंटेमिनेशन ते म्हाका चलना जालें, त्यामुळे हांवें एक्सरसायज परत वॉकिंग केलो. अरे तू एक काम कर, आमच्या ते दिवसाले बरी न्हंय आसा, तू न्हावपाक सुशेगाद, कॉन्टॅमिनेशन बी काय ना. नेक्स्ट फुडें विचार. ते सांगपाचें म्हणजे अशें कितें, हांव विकाक 2-3 दीस अबाउट 4 kilometers वॉकिंग करता फॉर फिटनेस. आता माझे जे राईट लेग आसा, राईट लेगूच मातसो प्रॉब्लेम करता. लेफ्ट लेगाक ओवर द 2 years काय जावंक ना. सो आता आय एम वरीड बिकॉज ऑफ माझे जे कितें प्रॉब्लेम जाता बिकॉज ऑफ मोटरसायकल ओवर किक जी मोटरसायकलची आसता त्या खातीर जाला काय इट इज डेव्हलपिंग आर्थरायटीस. ते म्हाका सध्या कन्फ्युजन आसा. आनी हांव जर अशें वॉकिंग जर करत रावलो फॉर फिटनेस ओवर द इयर ताचे वेर एंड टेर दोनूय पांयाचे वाडून म्हाका कदाचित इट मे लीड टू जॉयंट रिप्लेसमेंट म्हणून भंय दिसता. थोडे कन्फ्युजनान आसा की वॉट इज इट एक्झॅक्टली. म्हाका एक्सरसायज फिटनेसाक करपाची आवड आसा, पूण जर वॉकिंग चड केलें जाल्यार ओवर द टायम अनदर 10 years इट मे लीड टू जॉयंट रिप्लेसमेंट. बरें हांव तुका एक मदीं मातसो म्हाका एक सांग, यू आर वरीड आउट वॉट इज गोइंग टू हॅपन आफ्टर 10 years. काय आतां सध्या तुका चल्ल्यार त्रास जाता हें पयलीं सांग. ना आता म्हाका एक चल्ल्यार काय केन्नाय त्रास जायना. थोडेशे स्वेलिंग कांयच ना, थोडेशे मात पेन जाता.
पूण नाही, ते मागचे टॅबलेट पेन म्हणजे आता टॅबलेट 4-5 रेग्युलर किलोमीटर घेतलं चलल्यार जाल्यार इट इज एक्सेप्टेबल असतलें न्हय. हय तशें. हय म्हणजे युअर कन्सर्न एक्चुअली तू आता यू आर नॉट वरीड अबाउट द प्रेझेंट, यू आर वरीड अबाउट आफ्टर 10 years वॉट इट इज लायकली टू हॅपन. बरोबर. चल, ओके. या, बरें बरें बरें. हे पळय तुमचें एक काम म्हणजे तुमचें काम कितें करता तुमी? जॉब. ओके, लायन काडलं. एनिवे एक गोष्ट हांवें आत्तां तुमकां सांगिल्ली तशी, वॉकिंगान जनरली जॉयंट झरना. जॉयंट झरपाच्यो एक्टिविटीज जमनीर मांडी घालून बसप, इंडियन टॉयलेटीचेर बसता तशें स्क्वॉटिंग आनी खूब सोपणां चडल्यार. जर वॉकिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आनी हांव म्हजे सगळे हातून पेशंटांक सांगता की चलप बंद करूं नाका. जे तुमी काम करता डेली चलपाचें तें चालू दवरा आनी अरावंड 5 to 7 kilometers a day इज अ व्हेरी गुड एक्सरसायज. कित्याक तूं जर वॉकिंग बंद करशीत तुजें वजन वाडटलें आनी वजन वाडलें जाल्यार डेफिनेटली तूं नी रिप्लेसमेंटाक येतलो. सो कीप युअर सेल्फ फीट, जाता तितली एक्टिविटीज तुजे चालू दवर आनी म्हाका दिसना तुका प्रॉब्लेम. देर आर फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचून तुमच्यान जाय जाल्यार थोडे व्यायाम शिकले जाता दोपराचे. देर आर समथींग कॉल्ड क्वॉड स्ट्रेंथनिंग, हॅमस्ट्रींग स्ट्रेंथनिंग, हे एक्सरसायज आसा ते करा. डेली वॉक एक्सिलंट एक्सरसायज. जाय जाल्यार तुज्यान सायकलिंग करपाक जाता. जर तुका वॉक घेवन जर चड दुखता जाल्यार सायकलिंग कर टू कीप युअर सेल्फ फीट. बट कीपिंग फीट आनी जर तुका दिसता की चड चलून चलून तुजी दोपरां दुखता, इट इज बेटर यू गेट ट्रिटमेंट फॉर इट देन टू स्टे एट होम. कित्याक तशें करून करून तुजी एक्टिविटी लेवल देंवतली. आनी दुसरें म्हणजे जशें तांचे शिकले 10 वर्सां उपरांत केलें तेचेर चड आतां कन्सर्न करनाका. 10 वर्सां कितें जाता तें पळोवया. 10 वर्सां सुखान जगुया. यू कॅन एन्जॉय ऑल इयर. तुमी स्विमींग सुद्दां करूं शकता जशें डॉक्टरान सांगलां. चलपाचें बंद करनाकात. आनी तुमी म्हणटा जर तुमचें एकाकीन स्टार्ट बी जायना मोटरसायकल जाल्यार मातशी बदलात, नाल्यार सेल्फ स्टार्ट कितें घेयात. दॅट्स वॉट आय कॅन सजेस्ट यू इन अ शॉर्ट. डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां हॅलो. हां ऐकूं येता. विचारात, प्रश्न विचारात. हांव मिलन उसगांवकार उलयता परवडच्यान. मिलन बाय प्रश्न विचार. प्रश्न विचार. म्हजे पांयांक न्ही दावो पांय आसा न्ही ताका म्हाका आस्ट्रो आर्थरायटीस जाल्या. आं खंय जाला तें? फाटल्यान बॅक सायड ऑफ द हे दोपराच्या फाटल्यान. आं अच्छा. आतां तुका कितें जाणा जावपाक आनी जाय? उजवो हात पा दोपर न्ही खूब दुखता. हय. तुजी पिराय कितें, एज कितें तुजी? आनी म्हजी एज 53. हय 53. हय कळ्ळें. आनी त्रास आनी कितें आसा? ना मागीर म्हाका चलपाक खूब त्रास जाता. आं हे पळय, जर तुमकां चलपाक खूब त्रास जाता, आतां हो बरोबर प्रश्न विचारलो. चलपाक जर खूब त्रास जाता पूण तुमचें वय जर कमी आसा आनी जर ते इतली दूख आसा की ताजे खातीर तुमी घरा उरता आनी तुमी कितें काम करूंक पावना, मेन म्हणजे तुमी ऑर्थोपेडीक सर्जना करून दाखया. तुमच्या दोपराचे एक्सरे काडून पळोवचे पडटले. कार्टिलेज जाल्ल्या जाल्यार कित पर्यंत जाल्ल्या, वेदर दुर्बीण घालून दोपर साफ करून फुडें वापरूंक मेळटलें काय मेळचें ना. ना जाल्यार एक वेळ आमी इंजेक्शन दिता आनी ट्रायींग टू पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट. बट घरा बसून न्ही, व्यायाम सगळे चालू दवरा, धोपर इवॅल्युएट करून घेया. आनी जर तुमी इतले यंग वयाचे तुमकां आर्थरायटीस जाले जाल्यार तुमकां एक वेळ रुमॅटिझम आसूं येता. सो रुमॅटिझम आसा जाल्यार ताजें टेस्ट करून जर रुमॅटॉयड आर्थरायटीस आसा जाल्यार ते प्रॉपर मेडिकेशन दिवन ट्रीट करपाक जाय. लास्ट इन दीस इश्यू इज नी रिप्लेसमेंट. आमी कशें म्हणटात फॅशन कशी तशी न्ही. इट इज द बेस्ट मेडिकल फॅसिलिटी अवेलेबल फॉर टर्मिनल आर्थरायटीस. जेन्ना फुडें कांयच उपाय ना तेन्ना नी रिप्लेसमेंट, बट ताजे पयलीं न्ही. बरोबर. मसा डॉक्टर तुमी अदो एक सुंदर आमकां दाखयलें म्हणजे तो जॉयंट कसो आसता आनी तुमी सांगलें की जशें गाडयेचो टायर धरता त्याच प्रमाणे हे जॉयंटाच्या भितर जी कार्टिलेज आसा ती धरता. म्हणजे म्हाका दिसता केन्ना केन्ना टायर तो रिमोल्डिंग करून म्हणा मेळटा त्याच पद्दत ताकाच नी रिप्लेसमेंट म्हणटूच हे लोकांच्या तकलेन सारकें बसचें की तो जॉयंट कट करून दुसरो घालपाचो बी अशा प्रकार नासतना जशें त्या टायराचेरच तुमचो गाडयेचो टायर तोच आसता पण वयर जशें ताजे. आनी खरी पळोवंक गेल्यार सर्जरी इतली सोपी ही लो स्पायनल एनेस्थेजियाची जाता. मनीस तर सामको जागोच आसता, फक्त पांय भिरयता. आज जर सकाळी ऑपरेट करीत जाल्यार आज सांजचो पेशंट चलता आनी 3 ते 4 दीस मॅक्सिमम तो हॉस्पिटलान आसता, ताजे नंतर तो घरा वता. बरोबर. 15 ते 20 दिसां भितर पेशंट इज नॉर्मल टू डू ऑल एक्टिविटीज. बरोबर. इतली सगळे प्लस पॉयंट सगळ्यांनी लक्षात दवरचे. आनी म्हाका दिसता ह्या खातीर म्हजो एक सब क्वेश्चन आसा पण आतां प्रश्न आयला तो घेवया देन वील गो हेड.